फोंडे पत्रकार संघान मंगळारा लोकमान्य टिळक जयंती मनयली। ह्या सुवाळ्याक फोंडेचे आमदार रवी नाईक मुखेल सोयरो म्हूण हजर आशिल्लो। ह्या वेळार गायक रघुनाथ फडके हांच्या हस्तुकी नारायण नवतीचो सत्कार केलो। आरडेक्स गोवा खातीर फोंडेच्यान महेंद्र गांवकर। खऱ्या अर्थात बरयतात पण अशे तरेन हें चल्लेलें आसा आनी अशे तरेन जर व्यवहारीक पत्रकाची जी पत्रकार आयची पत्रकार जी आसा जावं हे पत्रकार आसा जर मालकार जाय तशें करचें पडलें ते व्यवहारी हें येयलें आनी व्यवहारी हें जाय ह्या देशाच्या लोकांक न्याय मेळपाक कठीण आसा। खुबशे कडेन अन्याय घडत रावतलो, पत्रकारांचोय अन्याय घडत आसा, तेंची मारपीट जाता, गुंडेगिरी चलता, म्हणजे हेचेर आतां मात करपाची आज वेळ आयिल्ली आसा। आमच्या देशांत बारीक बारीक गोश्टी वयल्यार मारामारी आनी कितें जाल्यार आमी देश सगळे एकठांय जावन वचपाचो, एकठे ह्या रितीन जावपाक जाय आशिल्लो, एकठे वचून आमचो देश वचपाक जाय आशिल्लो, तो आनीक विभाग जातीचे धर्माचे म्हणजे हे सगळे। आज लोकमान्य टिळक जें नांव पयलो केशव गंगाधर टिळक अशें आशिल्लें आनी तातूंतल्यानूच दोन वृत्तमानपत्रां, एक केसरी आनी इंग्लिशींतल्यान एक मराठा, ह्या वृत्तमानपत्रांतल्यान संबंद खातीर एक जागृतीचें काम करपाचें ताणें पावल उचललें। खरें म्हळ्यार जो साहित्यीक आसा आनी जो पत्रकार जो आसा तो ह्या समाजातलो एक मोठो आरसो जावन आसा। जितलो हो आरसो स्वच्छ उरतलो, नितळ उरतलो वा निवळ उरतलो तितलोच हो समाज निवळ उरपाक शकता। आनी जर समाज जर निवळ उरतलो आसतलो जाल्यार प्रगतीची जी दारां जी आसात ती आपोआप उबी करपाक जाता। कारण ह्या पत्रकाराक ह्या साहित्यिकाक लोक समाज प्रबोधन त्याचबरोबर समाज कार्य आनी लोक चळवळी भितर बाकीच्या घटकां बरोबर खुबशे मोलाचो वांटो ते उखलतात।